तुमकां सगळ्यांक खबर आहा की हांगासर हे टाउट्सवाले हे रेंट कॅबवाले आमकां भरपूर त्रास करपाक लागलेले. सो हेच्या पयलीं आमी तुमकां सांगलेले, हेच्या पयलीं कितलेशेच फावटी आफयले, कांय जायना म्हणून आमी आयज DYSPक आफयलेलो, एसिस्टंट डायरेक्टर ऑफ ट्रान्सपोर्टाक आफयलेलो, हांगासरले PIक आफयलेलो आणि हे ट्राफीक PIक आफयलेलो, वास्कोचे ट्राफीक PIक आफयलेलो. तुमकां सांगपाचो मुद्दो म्हटल्यार कितें आसा, सद्या आतां आमचो कावंटर आसा युनायटेड टॅक्सीमॅन एसोसिएशन येल्लो ब्लॅक कावंटर आसा त्या कावंटराक आमी 350 गाडयो आसा. 350 गाडयांची एक रोटेशन जायना, म्हणजे एक भाडे पासून मेळना. हे कित्या खातीर जाता, हे रेंट कॅबवाले सॉलिसीट करतात थंय आनी गाडयो व्हरून वयर दितात. एक्चुअली तेंच्यांनी गाडयो थंय दिवप ना, तेंच्या पार्किंग कडेन आसपाक जाय. आमी म्हणटा कितें, तुमकां गाडी जाय न्ही, आमच्या गाडयो व्हरा मरे, 100-200 रुपया तेय जोडटले. मागीर तांकां कित्याक सांगिना आनी हे पार्क करता खंय, हे निव्वळ एअरपोर्टाचेर पार्क करता आनी तेजेर कारवाई कोणूच करिना, ना RTO करिना ना ट्राफीक करिना. हांगासर सरळ म्हणजे एक स्कूटर वचपाक मेळना इतले. म्हणजे आमीच कित्याक कायदो पळप, म्हणजे आमचे पार्क करपाक आमकां एअरपोर्ट ऑथॉरिटीन सकयल गाडयो पार्क करपाक जागो दिल्लो आसा. आमी सादारणशे 50 गाडयो पार्क करपाक जागो दिल्लो आसा, तेजे आमी 1,20,000 रुपया भरतात. म्हणजे आमी पयशे दिवप आनी हे फुकट हांगासर पार्क करप हांगासर आनी इल्लिगल धंदो करप काय कितें, म्हणजे आमी करप कितें. म्हणजे ताका लागून आमी DYSPक सांगलेले हांगासर येवन इन्स्पेक्शन करात, हांगासर जे इल्लिगलिटीज चल्लेले आहा तेजेर मातशें तुमी एक्शन घेयात म्हणून. आमी हांगासर PIक सांगला, आमी ट्राफीक PIक सांगला, हांगासर गेरे मजा मागल्या, परत एकदां तांकां फायन दिली, परत चालू, परत ते येतात. टाउट्स म्हणल्यार कोण, एंटी सोशल एलिमेंट्स आसा हांगासर. दादागिरी करतात. म्हणजे तांकां जेन्ना विचारपाक वयतात आमचे मेंबर बी, तांकां सांगतात सकयल यो, तुका कितें ते शिकयता, आवय भयणी वरसून तांकां गाळी मारतात. म्हणजे हे चल्लेलें कित्याक. आमी कितल्योश्योच कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा, तशें आमच्या PIन तांचेर 1-2 कडेन एक्शनूय घेतलेले आसा. पूण कितें आसा, परत हॅबिच्युअल ऑफेंडर म्हणटात ताका. 151 लायल्या पासून जाल्यार तोच परत कितें करता, तोच परत येता वयर. म्हणजे आमच्या ड्रायव्हराकूय मारलो, हे तुमकां खबर आसतलें. आमच्या ड्रायव्हराक 2-3 जाणांक मारलेले हांगासर, ह्याच टाउट्सांनी मारलेले. ताच्या उपरांत सांगलेले की हांगासर एक टाउट्स आसना म्हणून सांगलेले. पूण आमी कितें केलां, आमी फक्त इतलेंच केलां की आमचे 5 मेंबर जे आसा पळय ते आमी हांगासर दवरताले. मागीर PIन सांगलें आमकां की तुमी दवरनाका, आमी पळयतात. पूण कमी म्हणटा तें कांय जावना. म्हणजे आमी कित्याक सोंसप कित्याक आमी इतले पयशे दिवन. गव्हर्मेंट सदांच म्हणटा टाउट्स फ्री गोवा, पूण टाउट्स फ्री खंय जाला. टाउट्स हांगासर भरपूर भरलेले आसा. हे खंयच्यान येयले ते खबर ना आमकां, कितले इंडियाचे पाकिस्तानाचे खंयचे ते खबर ना. कितले अनसेफ आसा टुरिस्टांक ते टाउट्स. अनसेफ भरपूर आसा. म्हणजे कशें, आता ते जे येतात पळय तांची काय आयडेंटिटी आसना, ते कोणाक व्हरतात, ते खंय कितें करीत तेजे नेम ना. इनफॅक्ट आमचे जे कावंटर आसा पळय, आयज 1985 सून आमचो हो कावंटर चालू आसा. 40 वर्सां जाली, गेली 40 वर्सां एक कंप्लेंट ना आमची हांगासर की बाबा हांगासर कोणाचे बॅग उरलेलें आसा जावं आनी कितें उरलेलें आसा की बाबा ते मेळोंक ना, जावं पयशे पासून आमी व्हरून दिल्लेले आसा. पूण अशें समज जर आमी करता, आमी लिगली थंय आसा, आमको एअरपोर्ट स्टँड म्हणून आसा, हे इतले आसूनय समज जर आमी हे भोगपाक लागले जाल्यार उरलां कितें. आमचो स्टँड इतलो सांगला आमी आतां आमचे तकले वयर गेला. आमी सांगला की जो आमी पयशे भरतात, पार्किंगेक पयशे भरतात, ते समज जर हांगासर समज जर दुसरे जर पार्क करपाक लागले, आमी सगळे गाडी हाडटल्यो, आमचे 350 गाडी हाडटल्यो, आमी हांगा पार्क करतले. आमी तेच्या भायरूय सांगतात, जे टाउट जर कमी जावंक ना, आमी थंय रास्ता रोको करतले, आमी बसतले, उपोशणाक बसतले. सगळे जमा जाल्लेले आसा. कित्याक आमच्या वांगडा आमचो DYSP साहेब आसा, LET आसा, ट्राफीक PI आनी आमचो अरुण बागेसर एअरपोर्ट PI. हांगासर आतां दिसान दीस आमकां हांगासर धंद्याचेर खूब इफेक्ट जाल्लो आसा. आमची 350 गाडी आसा, तेच भायर आमकां एक सर दिसाक ट्रीप मेळपाक बरी आमकां डिफिकल्ट जाता. आनी हांगासर इलिगलिटीज फुडें खूब जाल्लेले आसा. इलिगलिटीज सांगपाचें म्हणल्यार एक रेंट कार आतां हांगासर हो आतां वे आसा, हांगासर जाय तशें दिवन खंयच्या वाटेन खंयसरूच दिता, तांकां कोण विचारपी ना. लॉन एक्ट हांगा कांय पडलें ना. हांगासर वयर तशें ते वयर गाडी हाडून वयरूच दिता गाडी. आसत D4 कडेन D3 कडेन ते टाउट्स थंयसर उबे रावता, गाडये घेवन डायरेक्ट गेस्टान बसून घेवन चलता. आमी हेज्या पयलीं बी अशीच आमी पुलिसां कडेन मिटींग घेतलेली आनी पुलिसांनी आमकां सांगलेलें, एडिटीन सांगलेलें कितें आनी ट्राफीक सेलान सांगलेलें कितें आमी तुमकां आश्वासन दिता की हें सगळें क्लियर जातलें म्हणून. पूण आयज मेरेन तेजेर तोडगो सारको येयल्लो ना. सो आमी आमचे DYSP साहेब मेळोन आनी LET सांगून आमी तांकां इन्स्पेक्शन दवरलेलें कित्याक हेजेर कितें तोडगो काडपाक जाय.
आणि आता परत आमच्या डिवायसी सरान आमकां आश्वासन दिलेलें आहा की हेजेर आपूण ताबडतोब तोडगो काडटा म्हणून. अशें कितें ट्राफीक डिसिप्लीन हांगा कशें इम्प्रूव करपाची ट्राफीक PI आपयला हांवें दाबोळी एअरपोर्टाचो PI आसा ताकाय आपयला हांगा कशें पार्किंग बी आसा अशें तांचें सांगप आसा जाता तितलें आमी तांकां सांगलां आतां की इम्प्रूव जावपा जाय आनी जे इल्लिगल ऑपरेशन्स कितें चलता कोण हें आसा टावटींग प्रॅक्टिसीस आसा दॅट इज एब्सोल्युटली हें चलपा जायना आनीक ते हांव मानता तेंचे हें चलपा जायना. सो विथ अवेलेबल आमचे सोर्सीस स्टाफ मॅनफोर्स कितें आसा आमचो तेजो आमी ऑप्टिमम यूज करून वी एश्योर दॅट थिंग्स वील इम्प्रूव इन फ्युचर. सर तुम्ही एक रेग्युलर ऑफेंडरांकूय एक स्ट्रिक्ट एक्शन घेतले अशें तुमी हय रेग्युलर तेच सांगलां हांवें PI इन्स्ट्रक्शन्स दिला हांगा आनीक ट्राफीक आनीक की जे रेग्युलर ऑफेंडर्स आसा ते नोट करून तांचे स्पेशल वॉच दवरून एन्श्योर दॅट ते वयर येवपाच ना अशें कारण तांचें काम ना वयर फक्त ऑथरायज कोण बिझनेसमॅन आसा टॅक्सी ऑपरेटर्स तेच ऑपरेट करतले आनी कोण इलिगली कोण करता तांकां डील विथ INN सांगलां तांकां. स्ट्रॉंग जावं जाय त्याचो इश्यू आसा मेन ते डावट्सांचो आतां सरान सांगले प्रमाणे एक्शन घेतलें म्हणटा न्ही ते डावट्साचें एक्शन जालें न्ही जाल्यार मॅक्झिमम प्रॉब्लेम सॉल्व जातलो. तुमचो प्रयत्न कितें आसा तुमचो कितें आसा प्रयत्न आमचो डेली चॅकींग आसता सगळें एनफोर्समेंट हें आसता नो पार्किंग हें सगळें आमी ते जगान इश्यू करता.